प्रवेश गीत सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरुया, दोनया देवाक वखणुया, आणून आमचो ताका जोया, तारोनातूं घडप दोनया, जिवितांतूं सोरू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वातकोय, तुज्या राजान व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जिविताचे परजळी देखी वरवीं आनी संबंदांनी भाग्यवन फ्रांसीस जालो जेजूचो गोबाय. ह्या महान भाग्यवंतान आपल्या जिवितान देवाचें आपोणे सोदून काडून जेजूचो पाटलाव केलो. आपल्या जिवितान देवाच्या उतराची गोडसाण चाकून आपल्या जिविताचे देगेंतल्यान जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो. तीच परी तो देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंदान जियेलो. आमी ताची देख घेवन पवित्र पुस्तकाचे वळखीन आनी बाबार्थान वाडून जेजू क्रिस्ताचो परजोळ दुसऱ्यांक दिवन एकामेकाच्या संबंदान जिवंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. बाबडीनो, हे सुरवाती उतरांतल्यान आयचो विशय नोवेनाचो आमकां उगडापो जाला. आमच्या जिवितान आमी जायते फावटी एकामेकाक जिविताची परजळी देख दिवपाक आनी संबंदान जिवीत फुडें व्हरच्याक आमी फाटीं उरल्या. आमचोच घोडे उतरांचोच बोडबोड जाला. एक एक्झॅम्पलरी लायफ जिवपाक आमी फाटीं उरल्या. देवाचें बोगसणें माफी हे देवळार मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव बदकीं सोर बुद्विदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मना चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच अंकवार मोरींक सगल्या दिवता आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर बुद्वेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससने जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमची मागणी गरजो देवा मुखार आमी बाबार्थान हाडुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतावन उबारचो. ताणें कुर्साचे व्हडवडे आनी हिणपण भोगची म्हूण अगणीत जाणबान मोगान तुवें थारायलें. अगूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव. आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या संगता तुजें सासणीक सूख बगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोब्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो दिव. तुजे सोब्यान पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. लोगोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी
इस्रायल पोरसा होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्या सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जाले. तीं देवाचेर आनी मोइसेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडलीं? ह्या ओरण्यान आमी मोच्च्याक आंगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचे सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायेलांतान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइसेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोशिल्लें हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर. मोइसेसान पोरचे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्ल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइसेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जो तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूलच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे वर उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जावं दी. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पोत्तून म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारांनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उक्ताबे कोत्ता. सबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांतान ताचे शीं पोत्ततालीं. तेन्ना देव आपलें खोडप म्हूण, परमेस्पर देव आपलो तारक म्हूण तांकां उगडास येतालो. सबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंड पुरते मात तें ताचें उलोवप, तांच्या ओंठांचीं उतरां फोटकिलीं. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जाल्लीं. सबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे खोंडवाळायेन ताचें पातक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग पोत्तून पोत्तून दामून दवरलो. आपलो करार ताचेर चडूंक दिलो ना. सबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. उद्गार सगळीं बिरावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या जेजू क्रिस्ता नोमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दयेन सोडवण केली. Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जिवां परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमांक म्हणलें, स्वर्गार जावन देंवलोल्या स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोण स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोजसान अरोण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतल्या सोमेस्तांक सासणी जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतात ते सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण तांकां सासणी जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कासचें फॉर्मण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसार तारवण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या घरांनी आमी जियेता तेन्ना आमकां जण एकल्याक शेजार सामारी आसात. आनी अशींच भाव भयणीं दोन शेजारनी मार्ता आनी रिता कांय कारणाक लागून झगडटालीं. मार्ता वायट उतरांचो पावस ओतयता जाल्यार रिता भाव भयणो शिराप सोडटा. फाटलें फुडलें जिवीत वयर काडून एकामेकाक ती ओकमान करतात. दोगांय अशीं तोंडाक तोंड करून झगडटा आसतना भाव भयणो मार्ताचो गोरकार पावून सोरता डेरल. आपली पोतीन इतली वायट पोजणी उतरां उलयता ती आयकून ताका वीट येता, लॉस जाता आनी आपले पोतिनीक मार्ताक तो सगळे खोरायेन ओगी करता आनी घरांत भितर धाडटा. आनी आपुणूच आपले पोतिनीच्या मार्ताच्या नांवान रिता हे शेजारनी सोबे वचून भोगसोणे माफी मागता. मार्ता ताची पोतीन आपल्या गोरकारान ही वागणूक आपणायल्या म्हूण सगळी चाळवता. पूण उपरांत नियाळ केल्या उपरांत मार्ताय घरांतली बाय सोडून रिताक भोगसोणे दिवपाक भोगसोणे मागूंक बाय सोडता. मार्ता घरांतली बाय सोडचे पयलीं रिता आपल्या घरांतल्यान पळयता आनी रिता आपल्या घरांतलें बाय सोडून येवन दोगांय वाटेर घट वेंग मारतात, बोगशितात आनी भाव भयणो इश्टागोतीचे संबंद परतून घडटात. प्रितीच्या भाव भयणो, आयचो नव्यानाचो विशय असली कोरेली वागणूक जिविताची आपणावन संबंद आमी देवा सोबे पेल्या सोबे दवरून एकामेकाक आमी देखीवंत जावपाक आज आमंत्रण करता. मोगाचे भाव भयणो, आयचे पयलें वाचप लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हे वाचपांत बाबा भयणीनो आमकां इस्रायल पोरजीची खबर आनी तेच बरोबर मोजेसाची खबर मेळटा. इस्रायल पोरज आमी जाणो भाव भयणो जाय तो काळ गुलामपणांत आशिल्ली आनी गुलामपणांतली देव सगळे दयाळायेन मोवाळायेन काकलुतीन तिका निवारून बासायल्या गांवांत हाडूंक मोजेसाक एक फुडारी कसो तांचो विंचता. मोजेसाक तांकां पाठयता आनी भाव भयणो ही पोरजां अरोण्यान जाय त्या तोरांच्या थळमड्यांक आनी आव्हानांक फुडो करचो पडटा. आनी आमी ह्या वाचपान आयकलां ही पोरजां गुणगुणटा देवाचेर आनी तेच बरोबर मोजेसाचेर. देवाचे विंगेंतली ती भायर सरता
देवाचो संबंद ती मोडटा. मोजसाची सोरचिली खडसरतात आनी आमी पळयता थंयसर भाव भयणो तांकां सोरोप चापतात. आनी असल्या वेळार ती परजा सोयरां येता. दे कम बॅक टू देअर सेन्सीस. आनी मोजसा सोरची ती वेतात, देवा कडेन माग, आमी चुकल्या साहेबांक देवाचेर आनी तुजेर. आनी मोजस भाव भयणो हे पोरजेच्या नांवान देवा कडेन विनोदी करता. आनी देव मोजस सांगता, एका खांब्यार एक पितूळचो स्वरूप उबार. आनी मोजस देवाच्या सागण्यांक पाळो दिवन स्वरूप उबारता. आनी देव मोजस सांगता, जितलीं जाणां ह्या सोरपाची नदर घालतात ती साल्वार जातली. एके भाशेन भाव भयणो ह्या पयल्या वाचपान मोजस एक कोरिल्ली जिविताची देख दिता. हे पोरजेन मोजसाक दुखयलोलो, पूण मोजस म्हणिना तुवें म्हाका दुखयल्लो, हांव तुमच्या आतां आदाराक येना. तशें करिना. हांव देवाचो मनीस, देवान म्हाका विचून काडला आनी देवाची तत्वां हांवें हे पोरजे सवें विस्तारूंक गरज. आनी मोजस हे पोरजे कोरिल्ली वाट दाखयता. एक कोरिल्ली पोरजोळी देख जाता आनी देवाचो आनी एकामेकाचो संबंद ती जोडटात. भाव भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेजू निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार जावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. एके भाशेन जेजू एक एनॉलॉजी घालता, सर कोत्ता. जसो मोजसान ओरोण्यान सोरोप उबारलो तसो मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतल्या सोमेस्तांक सांजे जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. भाव भयणो, नवे कोरारान थांबना, नवे कोरारान कुरीस आनी कुरसार भाव भयणो किरमीदोरांक चोरांक मारताले, पूण जेजू देवाचो पूत हे कुरसार उमकळटा. देवाची एके भाशेन तो येवजण मानून घेता. देवाचो प्लान म्हाका कितें आसाचो. आयज आमच्या भाव भयणो गोंय धामांवची दियोसिजींत आमी मेमोरियल पाळटा. पवित्र क्रूस, होली क्रुसिफिक्स आसा. सेवाधर्मी उडास करता. आनी वाचपा आमी आयच्या दिसाची काडलेली आसतना आमकां भाव भयणो कुरसार उमकळटलो जेजू केरी देख दिता ती म्हळ्यार तो एक मोगाचो नमुनो, बोगसण्याचो सागर. देवान पेल्या मोदेकाक संबंद एके बाय कुरसार जावन जेजून भरून हाडलो, घडून हाडलो मनशा मोदेकाक. भाव भयणो, आनी ह्या कुरसाक आमी दोन बाजू, दोन डायमेन्शन्स पळयता, द वर्टिकल एंड द हॉरिझॉन्टल. उबी बाजू. म्हजो संबंद देवा सोबीं आनी म्हजो संबंद पेल्या सोबीं. आयचो विशय भाव भयणो हेंच करूंक आमकां उस्कायता. जिविताची पोरजोळी देख आनी कोरेले संबंदाची जिवीत आमी जिवन जेजूक गोवाय दिवपाक. आनी भगवंत फ्रांसीस शावेर भाव भयणो हेच दिशेन वावुरलो. तारवार प्रवास करता आसतना दुयेंतीची पिडेवंतांची सेवा चाकरी ताणें केली. इतलेंच न्हय, भाव भयणो जिविताची देख दिली. आयच्या सुरवाती उतरांत आमी आयकलां, महान भाग्यवंतान आपले आपोवणें सोदून काडटोच जेजूक ताणें कोरिल्ली साक्षी दिली. आपलो मायन देश सोडून गोंय आनी ह्या दुसऱ्या देशांनी तो गेलो. आनी आमच्या गोंयांत भाव भयणो कांपीण घेवन भुरग्यांक वाडलोल्यांक ताणें दोतोन शिकयली. जेजूची मुळयां तत्वां ताणें परगट केली. न्हयच बेश्टी पूण जिविताच्या देखींतल्यान. म्हाका भाव भयणो, आयच्या नोवेना दिसाक हो विशय आमी नियाळटा आसतना आमच्या घरा आमी कितें घेवन वचुया अशें म्हणलेलें आसा. एक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. कर्ण्यो भाव भयणो उतरावून व्हडत्यो. आनी आज भाव भयणो आमकां जिविताची देख भोव गरजेची. कित्याक भाव भयणो, भगवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान जायत्या लोकांचेर प्रभाव हाडलो आनी ताणें आपलें जिवीत एके भाशेन बदल्लें, नवें केलें. आयज भाव भयणो आमी कशीं जिविताची देखींतल्यान परजोळी देख जातल्यो काय, कशीं आमी भाव भयणो संबंदान जियेतल्यो काय. पयलीं सुवातेर आमच्या मागण्यांक आमी तीर रावया. आमच्या मागण्यांत भाव भयणो देवाच्या उतराचो आदार आमी घेवया. हे देवाच्या उतराची गोडसाण आमी चाकुया. आनी देवाच्या उतरांत भाव भयणो ही गोडसाण चाकून आमी कोरिल्ली देख
जिविताची आनी संबंदान आमी जिवंक पावतले. प्रिचे भाव भयणो, एक घडणींत मार्ताचो गोरकार ओ डॅरल खंयचें ताका बोड आयलें काय, खंयच्यान ताका पावर आयलो काय, शेजान्नी सगळीं वचून आपले पत्नी पासून बोगसणे मागूंक खरेल्या देवाक जेजूक ताणें उतरांतल्यान चाकलोलो. बाकी जोरो म्हणटा इग्नोरन्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट. जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना, त्या क्रिस्ताची वळख ना. आनी भाव भयणो, आमकां क्रिस्तांवांक जेजून म्हणलेलें आसा, तुमी प्रितुमेचें मीठ, संवसाराचो उजवाड. आमच्या भाव भयणो जिवितांतल्यान जांकां एके भाशेन जिवितान अर्थ कसो ना, रूच ना, तांकां आमी जेजूचें मीठ जावची गरज, जेजूची तत्व आमी दिवची गरज. आज बेता थंयसर भाव भयणो उजो लागलेलो आसा. जिन्सा दौरांनी भाव भयणो आमी पळयता तत्वांची कोलिजन जाल्लें आसा, क्लेश जाल्ली आसा, झूज जाल्ली आसा. आनी भाव भयणो, जेजूची तत्वां ह्या संवसारांत जिवपाक एक आमकां आव्हान. आनी बागून फ्रांसीस शावियर आमकां ही स्फूर्ती दिता. ही गिव्स एन इन्स्पिरेशन फॉर अस. ही जेजूची तत्वां जिवच्याक. आनी आमचे ह्या वर्साचो गवळी विशय सोम्या जेजूचे आमी गोवाय जावपाक आमकां आपयता. आनी आयचो विशय आमकां भाव भयणो न्हय सुत्रांनी कोरण्यांतल्यान अदीक आमी गोवाय जावच्याक. आयज आमचो संबंद देवा सोबे पेल्या सोबे मोडलेलो आसा. हो संबंद आमी कसो बांदतले काय? पयलीं स्वादीर हांवें म्हज्या जिविताची ओळख घेवची गरज आसा. जे दिसाक म्हाका बावतीज मेळ्ळा त्या दिसाक जेजूचो उजवाड म्हाका मेळ्ळेलो आसा. हांव दुसरो जेजू जाल्लो आसा आनी हे जेजूक हांवें आपणायला. ते जेजूक हांवें उतरांतल्यान कोरण्यांत परगटूंक गरज. पूण आयचो विशय आमकां अदीक कोरण्यांतल्यान आमी देखीवंत जावपाक आनी संबंद जोडच्याक आपयता. आयज आमचे कितले क्लॅशीस जातात. आमी घरांत जियेता आसतना, शेजार सामाऱ्याक आसतना, काम कोत्ता वावरा जाग्यार थंयसर जायते पावटी भाव भयणो आमकां आवगड जाता, आमकां मोडूंक पडटा. आमी जरी हें दुसरें वाचूंक ना आयच्या दिसाचें, पूण बागेवन पावलो फिलिपकारांक बरोवन सांगता, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. आपणाकूच ताणें एम्प्टी केलो, रिकामी केलो. मार्ताचो गोरकार डॅरल आपणाकूच रिकामी करता, मोडटा आनी आपले पत्नीचें एके भाशेन चूक ह्या शेजारी सगळें वचोन माफी मागता. इतलें की आपले पत्नीक पर्यंत आपले देखींतल्यान तो बदलता. उतरांचो पावस ती करताली, एकामेकाक ती खेळटाली, एकामेकाक अपमान करताली, तिका बदलता. आनी बागून फ्रांसीस शावियरान भाव भयणो हे संवसाराक नवी दिशा, नवी नदर दिली. ही बिकेम अ लेवन इन द सोसायटी. एक खमीर तो जालो. आनी आमकांय जेजून आपयलेलीं आसात. खरें आमी खमीर जावपाक देवाचे उतराचे खोरण्यांतल्यान देवाचें उतर आमी अदीक अदीक वाचुया. ताचो एके भाशेन भाव भयणो गिरोवप आमच्या जिवितान घेवया आनी आमच्या जिविताची देख दिवन बागेवन फ्रांसीस शावियरा भाशेन पळजळीत आमी देख आनी संबंदीक जिवीत जिवन हे जेजूक साक्षी दिवंक कोतकोत्यान त्या जेजू कडेन मिसांतल्यान बळ आनी कृपा मागुया. आमेन. आतां आमी उबी रावया. थोडीशी गरजो आनी मागणी आमच्या दोयाळ बाबा सोबे घालुया. आमच्या पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी संबंदाची चड भर घालून आपली पोरचींक समुदायीक एकचारान जिवंक आपलो आदार दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. समाजीक राजकीय मळार वावुरतल्यांनी आपलो वावर जबाबदारीन आनी मोगान करून समाजाची आनी देशाची उदरगती खातीर वावरूंक आपली येवजण्यो मांडून हाडटना समुदायाच्या एकचारान फूट घालिना जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या आवय बापायनी आनी वडिलांनी आपल्या जिविताची देखी वरवीं आपल्या भुरग्यांक
वायट व चुकी आदारता तेन्ना सोंसणिकायेन मोगान बरो रस्तो दाखोवंक आनी हे वरवीं जेजूचो पोरजोळीत उपकार ती तांकां जावं देवाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बापा. आमची भुरगीं आनी तरणाटीं समाजाचे अखंड खांबे जांचे वरवीं आमचें समाधान जायतें बरेंपण येता. तांणी जेजूचे जिवाळ सांदे जावंक आपली जबाबदारी वळखून घेवंक सदांच जेजूक चिकटून रावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बापा. भगवान फ्रांसीस शावेराची स्फूर्ती घेवन पवित्र पुस्तक आमच्या दर एका गराब्याच्या वांगड्यान एकठांय जावन वाचूंक तशेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवीत जिवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बापा. सोरून पदवेदारा आनी काकलूत सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्यां पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रनाकाल येवंक हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यान्यांक हे गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेठोनेचें गीत घेवया. आसा जेजू, आसा जेजू. आमची पातकां तूं काडून निर्मोल काळजा तुका वोपून देवावानी मनशा मोदें संधान करूंक शांती करूंक. आसा जेजू, आसा जेजू, तूं वेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तूं वेंच दिलो भुरगो तुजो. गोल्टीन तुका आसती तोंडा वावराचो काम तुका बेटो. संवसार सगलो उबान व्हरो तुजे मुखार बापाक पावो. अशें मोगाल बावबुदी आमची बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सुवेच्या दावाक सर्वेस्पण मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय बाता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणे देवा, सर्व काड्यान सोडताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुकार करूंक तुवें थारायलें.
रुखांत तावन मरण उपसल्लें, रुखांत तावन जिवीत उपसचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कोर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbarańco servis botu, sorgani sausar bola, dusza wojbowa, usorgi tu kazo, servis poracina vieta, taka soy बाबा, करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खुशीन कश्ट मरण संग वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन बसत मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळी, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पूर्वी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळी, तुमी सोमेज घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यान सासणी कोराच्या रगत पातकांची बोक्षण मेळच्या तुमचे पासत सोमेज मनशां पासत तें वारोतली. हें म्हज्या उगडासाक करात. Baba dansagul pergotoya Tuja kursawani punon jivon pona volvi tume yaka soroini somya samsaraja sorvonara amchi sor mohonko. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. जेची कुडान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीच उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भागिवन बापांक, फिलिपनरी आमचे गवळी बापांक, सगळी यज्ञकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते बी आमच्या सगळ्या मोगाच्या बाबुंबडीची बी काकलूत कर. तांकां तुजे इश्ट गोदीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची यांनी मिसा बलिदानान वांटो घेतल्यांची नव्यानाचे मीस जायती जाणां आज दुनियान टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान डिजिटल टॅक्नॉलॉजी उद्देशी नव्यान मिसांत वांटो घेतात. सगळ्यांची आमची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरी देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागीवन सुजी बागीवन धर्म दुदान सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागीवन जुजेबाजा बरोबर बागीवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासणी सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्ववंदन वैभव तुका सासणाच्या ससनांक Amen. जिविताचे पोरजळीत देखी वरवीं आनी संबंदांनी बागीवन फ्रांसीस शावेरान जेजू गवाय दिली. तो आमकां एक स्फूर्ती, एक इन्स्पिरेशन, एक देख आमच्या जिविताच्या देखींतल्यान आनी संबंदांनी आमी जेजूक
करिल्ली गोवाय दिवपाक हें सगळ्यान शिकयलें प्रार्थना सगळें बाबाडतान बाबाक आमी एकाच ताळ्यान करुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमची इश्टलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेर पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परान सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गी सुखांक, आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळी, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबाडी दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमंटिका शांती दी, आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ, जची येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमे शांती सुद्दां घाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळें आसूं. मोगान एकामेकाक क्रिस्त शांती वांटुया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पुडियात उंड्या सोरपाक घालो जेजू आमच्या काळजान भितर सोरता. ह्या जेजूक जिविताच्या देखींतल्यान संबंधांनी बागीन फ्रांसच्या वेळान गोवायकी दिली. बाबाच्या जेवणाक आमी फुडें सरता तितली आमी सुभागीन. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण पूण तुज्या तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान येवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. ख्रिस्त प्रसादाचें गीत देव जाता मनशाचें कान. देव जाता मनशाचें कान, लिपलोलो उंड्या रुपान. ताणे वाले मुकेल्या पियोंक दिले ताणेल्या. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमो शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमो शीम नासलोलो. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें. तुज्या कुर्सार तान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणांक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालदिकायेन मागता. जेजूचो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
पयले स्वातेर आमी देवाक कारकां दिवया, कित्याक ताणें आमकां ही संदी दिल्या. वर्साच्या वर्सा आमी हांगसर हजारांनी येवन मिसान भाग घेताले हांव, पूण ह्या वर्सा हांगसर बजिलिकेच्या भितर आमी हे मीस संभ्रमलेले आसा. आनी हांगसर थान तुमी सगळीं जाणां जंयसर आसात, घरांत वो हेर जाग्यांचेर, गोंयांत वो इंडियेंत वो भायर, तुमी हांगसर हाजीर जाल्लीं आसात. हे मीस आमकां भेटयलां फादर आदोल्फो आल्वारीस, हे बिचोली डिनरीचे प्रमुख. ते वडील कशे आसात आनी तांचे खाला व तांचे बरोबर दुसरे पाद्री आमचे दुसरे फिरगोंजीचे बिचोलीचे डिनरीचे वावुरतात, आनी तांकां ताणें सगळ्या जाणांक हांगसर हाजीर केल्यात. आनी तुमी जी त्या फिरगोजींनी जी येतात, वाड्यांनी आसात, तुमी हांगसर हाजीर जाल्लीं आसात ह्या मिसांतल्यान. तर हांव फादरींकूय यारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आसनोरचे फादर विन्सेंट लेयतांव, बिचोलचे हांगसर आतां फादर आसात ते आदोल्फो आल्वारीस, बोडयेंचे फादर विजितासांव मोंतेरो, सांखेली जेम्स द कॉस्ता, शिरसाय सेबास्टियान दायस, थिवी मारियानो सिल्वेरा, वालपोय सांताना गामा, ह्या सगळ्या पाद्रींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी तुमचे फिरगोजींनी आयज हे नोयनाचे मीसूय घेतल्यात, आनी हे परी तुमच्याय लोकांक तुमी हो अणभव भगवान फ्रांसिसा वरचो दितल्यात. आयज आमी सोशल अपॉस्लेट पासत मागलेले आसा. दिवशिसीन ते खूब वावुरतात, खूब समस्या आसा नितीक पासत आमी वावुरता, तर ते खूब लोकांक आनी समस्यांक फुडो करतात, तांचे पासत आमी मागलेले आसा. ह्या उपरांत मीस जें जातलें 8 वरांचेर, ते रिडेम्पट्रीस फादर्स ते हे मीस भेटयलेले, आनी सांगे 6 वरांचेर फ्रेंच भाशेन मीस आसतले. तर हांव दुसऱ्यांकूय जे हांगसर आमचे पासत वावुरतात आनी तुमकां हे मीस तुमचे फुडें हाडच्याक हे मदत करतात, तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सांगिस्तांव जे कोण वाचपां करतात, जी कोण गायनां करतात, आनी ए मिडिया आनी बाकीचे सगळे जाण हांगसर हाजीर आसात, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर तुमच्यान हे मीस पळयतात तुमी, पूण ह्या चॅनलांचेर पळोवंक जाता. पयले सुवातेर bonjesusbasilica.org ह्या वेबसायटीचेर आसा, आनी आमचो यूट्यूब ऑफिशियल बजिलिका ऑफ बॉन जेजस. मागीर डायोसिसीन मिडियाचेर तुमच्यान पळोवंक जाता. CCR TV, GCTV, AE मिडिया आनी आनीक मिडियांचेर आनी टीव्हींचेर तुमच्यान मीस पळोवंक जाता. तांकां सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी सगळीं उबी रावन भगवान फ्रांसिसाच्या नोवेनाच्या मागण्यांत भाग घेवया, आनी ताचे मागण्यांतल्यान आमची सगळी मागणी आसात, विनंती आसात, ते ताणें शांती पावोवच्याक हे मागणी करुया. भगवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जळ्यांतल्यान आपणाक जाय तें भगवान फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, आनी तुमचे सोबे आसूं. सोरून पदवीदार दिव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं. आमेन. जिविताचे परजळीत देखींतल्यान आनी समुद्र जिवीत जिवंक भगवान फ्रांसीस जेजू गोवाय जालो, हेंच करूंक वचून याद त्याच क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
San Francisco siya